बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. सत्मंता देवा स्वर्गीय बापाक स्वर्गात आम्ही पृथ्वीच्या रत्नाला आणि त्याच्यातल्याच पुताक आमच्या समयाक तो पवित्र आत्म्यान सांभाळलो आंकवारमध्ये ताणें जल्मलो केव्हाच पेला ताका कोण सोंसले ताका पुरसाद जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोल पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला दुयतांय जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचे एकठांय पातक्यांचें भक्षणी कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताणें पुणून नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. प्रमाण मेरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मध्ये देवाची माई अंबाबिया ती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. प्रमाण मेरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मध्ये देवाची माई अंबाबिया ती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. प्रमाण मेरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मध्ये देवाची माई अंबाबिया ती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सर्वता आमेन. नियाळुवें आमी ऑर्काचे 5 मिस्तेर पयलो मिस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्त आपलेच पोतवेन तिसऱ्या दिसाक मेलोल्यांतलो जिवंत जालो. आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें राज आमकां येवं तुवें कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेंत बरयली सरेस्पो तुवें आसा ओस्त्रा भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागेन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बरयली सरेस्पो तुवें आसा ओस्त्रा भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागेन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बरयली सरेस्पो तुवें आसा ओस्त्रा भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागेन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बरयली सरेस्पो तुवें आसा ओस्त्रा भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागेन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बरयली सरेस्पो तुवें आसा ओस्त्रा भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागेन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बरयली सरेस्पो तुवें आसा ओस्त्रा भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागेन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बरयली सरेस्पो तुवें आसा ओस्त्रा भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागेन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बरयली सरेस्पो तुवें आसा ओस्त्रा भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागेन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बरयली सरेस्पो तुवें आसा ओस्त्रा भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागेन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बरयली सरेस्पो तुवें आसा ओस्त्रा भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागेन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हणजे जेजू बोगस म्हाका निवार आमकां आनी कोणाच्या उजांती सगळ्यांचे आत्मे करून चड बरो जातलेल्या. दुसरो मिस्तर सुम्या जेजू क्रिस्त जिवन जातो 40 दिसांनी पोटजोडीत स्वर्गार चडलो.
आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इकराय आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बक्षिता आनी आमकां तेणी पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझ्या थंय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझ्या थंय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझ्या थंय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझ्या थंय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझ्या थंय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझ्या थंय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझ्या थंय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझ्या थंय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझ्या थंय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझ्या थंय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझ्या थंय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझ्या थंय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझ्या थंय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आंबाबिया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आद्यान तसो सदां आमेन. ओ ओ म्हजे म्हजे जेजू फुगूस म्हाका निवार आमकां ह्या सगळ्यांच्या आत्म्याक चड करो चाललेलो. तिसरो मेस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्त स्वर्गाक वेतोस पाठयल्लो पवित्र आत्मो सानेकली मुलेली स्वातेर जुंय आसली आंकवार मरी आनी आपोसल. आमच्या बाप्पा सोयीच्या तुवें नांव पवित्र जावं, तुवें रायज आमकां येवं, तुवें कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कुपेंत बरेले सदेस्पो तुवें आसा वस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेंत बरेले सदेस्पो तुवें आसा वस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेंत बरेले सदेस्पो तुवें आसा
ओस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेंत बलेले सरस्पोत तुयेता आसा ओस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेंत बलेले सरस्पोत तुयेता आसा ओस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेंत बलेले सरस्पोत तुयेता आसा ओस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेंत बलेले सरस्पोत तुयेता आसा ओस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेंत बलेले सरस्पोत तुयेता आसा ओस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेंत बलेले सरस्पोत तुयेता आसा ओस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपेंत बलेले सरस्पोत तुयेता आसा ओस्त्र आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू भगवंत म्हाका निवारण काय मनाच्या उजाळती सगळ्यांच्या आत्म्या सर्वात चड कोण गोबराज जाल्या जो तो मिस्टर सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या मरणा उपरांत आंकवार मरी साबार वर्सांनी स्वर्गार गेली. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बसयता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताणें पडून नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमी आते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमी आते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमी आते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमी आते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमी आते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमी आते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमी आते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमी आते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमी आते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सगळे स्पोट तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूच जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमी आते विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक
आद्यांत तसो सर्वता आमेन. ओ म्हजे ओ म्हजे जेजू जेजू आमकां तुका सगळ्यांच्या सगळ्यांच्या उजांनी सगळ्यांच्या जाल्या. पांचवो मिस्तेर सांती त्रिदादी नागवर मरेच्या मस्तकात मुकुट घालो आनी केली तिका स्वर्ग आनी संवसाराची राणी. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे खोशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीं आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मध्ये कुतें तुबलेले सरस्वत येसा ओसामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुतें तुबलेले सरस्वत येसा ओसामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुतें तुबलेले सरस्वत येसा ओसामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुतें तुबलेले सरस्वत येसा ओसामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुतें तुबलेले सरस्वत येसा ओसामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुतें तुबलेले सरस्वत येसा ओसामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुतें तुबलेले सरस्वत येसा ओसामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुतें तुबलेले सरस्वत येसा ओसामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुतें तुबलेले सरस्वत येसा ओसामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कुतें तुबलेले सरस्वत येसा ओसामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हजे जेजू भगत संघान कोणाच्या उजांतली सगळ्यांक चड गरज जातल्या. नमान राणी कागदीचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आनी परतसो आमी परदेशीची बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कवलात सुस्कार सोडून रुदन करून मागीर तुका प्रार्थना. आमचेर दयाल शेरांतली तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाली आनी मोगाल तुलो बांकवार मरी. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. भागेंती देवाचे माये आमचे पासत माग. जेजू क्रिस्तान बासायलें तें आमकां फावो जावचें. बाप साहेबाच्या इंतसांवा पासत आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेळ पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयली सर्वेस पोर तुज्या ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूज जेजू. बायोंती मध्ये देवाचे माये बाबया ते विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यांत तसो सर्वता आमेन. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची मांडावळ करता आमची तरणाटी. सगळ्या आमच्या तरणाट्यांचेर देवाचो आशिर्वाद घाल आनी तांकां
सगल्यांक जबाबदारेची तरणाटी कर म्हूण मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी ह्या वेळार आमी देवा मुखार दवरुया. आयज जायत्या पंचायतींनी स्टँडींग कमिटीज आसात त्यो वेंचून काडटले, तर लोकांक मुखार सरूंक आनी आपल्यो जबाबदारी घेवंक सगळ्या आमच्या लोकां पासत मागुया. आमच्या चिखलेचे पंचायतीत लागतल्या सगळ्या आमच्या चिखलेकारां पासत मागुया आमी आमची जबाबदारी घेवंक मुखार सरूंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. अपोरवयाच्या भावा भयण्यांनो, आयज आमच्या 2 प्रांतांत आमी कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयल्लो आयतार पाळटां. ह्या वर्सा जुनाच्या म्हयन्यांत रोमा शारांत 10वो अंतर राष्ट्रीय कुटुंबीक दीस समोर उबलो आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबान दर एक कुटुंब एक आपोवणें आनी पवित्रपणाक वाट म्हूण आमकां उगडास केलो. पवित्र सुबेची शिकोवन कुटुंबाच्या वर्तेपण वळखूंक घेता आनी आपले भुरग्यांक कुटुंबीक जिवीत देवाच्या उतराच्या उजवाडान जिवूंक उलो कोत्ता. ह्याच खातीर संबोधनेचो विशय, जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखूंक दिलां तातूंत तूं घोट राव. आमकां आमच्या कुटुंबीक जिविताची वर्तेपण आनी मान राखूंक वावन दिता. तर आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपली जबाबदारी बरे भाशेन पालूंक आनी आपली कुटुंब पवित्र जिवाल आनी खुशाल करूंक ही पवित्र मिसाची भेटेन कृपा आनी बोल मागुया. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमी सगळीं एका कुटुंबान जल्मल्या आनी आमकां कुटुंब आसा. आयची मिसाची भेट भेटयता आसतना जेन्ना कुटुंबीक वावरा खातीर हो आयतार आमचे दियोसिसीन भेटयल्लो आसा, आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबाचो उगडास करुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुमचें कुटुंब देवा मुखार हाडात, तुमच्या कुटुंबाची मागणी देवा मुखार घालात. आनी कुटुंबाचें देणें देवान आमकां दिलां आसतनाय जायते पावटी घडी आमी आमच्या कुटुंबान आमची जबाबदारी पाळूंक चुकल्या, देखून देवाचें बोगसणें मागुया. सोम्या जेजू, आमचें कुटुंब आमकां एक देणें. दर एक वांगडी आमच्या कुटुंबान म्हत्वाचो आनी सोबिताय हाडटा. तरी आसतना जण एकल्याचें वर्तेपण वळखूंक आमी विसरल्या. आमच्या कुटुंबाची व्हडवीक आनी मान राखूंक आमी वावरूंक ना. पवित्र सभेन दिलोली कुटुंबीक जिविताची म्हत्वाची शिकलोली शिकोवण पाळूंक आनी राखूंक आमी प्रयत्न करूंक ना. भायल्या आनी संवसारी वस्तूंक भुलोवन आमच्या कुटुंबाची बुनयाद आमी हालयल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी स्मरा देवा सर्गीच्या राया देवा बापा, देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकट्याच पुता. सोम्या देवा, देवा, देवाची
नमस्कार आमचे मागणे ऐकून घे. त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे Jesu Christa eklos tu povin eklos tu Christos eklos tu Pormeshwar. Amen Amen Amen. प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा सर पदवीदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनात. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आमालेकीत लोक आयलो आनी रेफिदीम म्हणटात थंय इस्रायलाचेर तांणी आक्रमण केलें. मोइजेसान जोशुवेक म्हणलें, थोड्या मनशांक विचून काड आनी फाल्यां आमालेकितां कडेन लढाय करूंक भायर सर. इतलें म्हणसर सोरेस्पोराचो दांडो म्हज्या हातान धरून हांव दोंगराचे तोंगशेर रावतां. जोशुवेन मोइजेसान सांगलोलें तशें केलें. आमालेकितां कडेन लढाय करूंक तो भायर सरलो. त्या म्हणसर मोइजेस, आरोन आनी हूर दोंगराचे तोंगशेर गेले. आनी जेन्ना मोइजेस आपले हात उबारून दवरतालो तेन्ना इस्रायल जिखतालो. मोइजेसाचे हात थोकले तेन्ना तांणी ताचेशी एक फातर हाडून दवरलो आनी तो ताचेर बसलो. आरोन आनी हूर मोइजेसाच्या हाताक धरून रावले, दोर एके वाटेन एकलो. आनी अशें दीस पडलो पर्यंत ताचे हात थीर रावले. हे भाशेन जोशुवेन आमालिकाचेर आनी ताच्या पोरजेचेर तोरवारीन जोयत वेलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. आनेकदां म्हणुया. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारून लायतां, थंय तावन म्हाका आदार मेळटलो. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. जबाब. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. तो तुजे पांय आड्डूंक निसरूंक दिना जावं, तुजो राखणो तो कदींच न्हिदचो ना. ना इस्रायलाच्या राखण्याक न्हीद ना, चेम ना. जबाब. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्पोर तुका राखता, तुजेर आपली सावली घालता. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक उबो आसा. दिसाचें तुका वत लागचें ना आनी रातचें तुजेर चान्नें पडचें ना. जबाब. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पोर तुका राखून दवरतलो. तुज्या जिवाचो राखणो तो. खंय वच आनी परतून ये, आतां आनी सदांकाल तो तुका राखता. जबाब. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार.
पाकिवून पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या, जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखूंक दिलां तातूंत तूं गोठ राव. तें कोणा कडसून तुका गोमून आयलां तें तूं मनांत दवर. तूं भुरगेपणार सावन पवित्र पुस्तकां शिकलाय. जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उदेशी तारणाक पावयता तसली शिकोवन तुका दिवंक तांकां तांक आसा. सगलें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. तें शिकोवन दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक नितायेर हाडूंक, तांकां प्रमाणीकपणांत वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामाक पुर्तो जावंक पावता. देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या क्रिस्ता जेजू मुखार ताच्या येणाच्या आनी ताचे राजवटकेच्या नांवान हांव तुका हो हुकूम घालतां. ताचो निरोप परगट कर. वखदार आनी वखदा भायर परतून परतून सांग. विवाद करून मनांत रिगोय. खोड करून दाखय. तांच्या गिन्यानाक उलो मार. पूण सगलें सोंसणीकायेन आनी शिकोवन दिवच्या मनान तशें कर. देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार. देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुडीत. तें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शिसांनी सदांच मागणी करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून तांकां अशी एक वपार सांगली. एका शारान कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची भिडा नासली. आनी त्या शारान कोण एकली विधवा आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशी मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हळें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाचीय बिडा हांव धरिना खरो. पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलों. नाजाल्यार येवन येवन शेकीत ती म्हजो जीव खातली. आनी सोमया जेजून म्हणलें, ह्या खोट्या नितीदारान कितें म्हणलें ताची तुमी चोत्राय धरात. तर देव आपणाक रात दीस उलो मारतल्या आपल्या विचलल्यांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना आनी तांकां सोंसणीकायेन कान दिवचो ना. ओय, तो तांकां बेगीनच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारान भावार्थ मेळटलो सो तुमकां दिसता? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. रिचा भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाची निमाणी वड मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारान भावार्थ मेळटलो असो तुमकां दिसता?
हो प्रश्न जेजून केला. ह्या प्रश्नाक आमी जर तर जबाब दीत जाल्यार कितें म्हणटले आमी? जेन्ना मनशाचो पूत येतलो, सेकंड कमींग जेन्ना जातलें आनी जेजू येता तेन्ना ह्या संवसारान ताका भावार्थ मेळटलो असो तुमकां दिसता? जबाब दिवचो तुमी. मेळटलो जेजूक भावार्थ ह्या संवसारान? आयज आमचो संवसार जे भाशेन चलता भावार्थ मेळटलो? होय होय काय ना? बरें, भावार्थ आमकां वेगवेगळे तरेन मेळटलो ह्या संवसारान. जें कितें चल्ललें आसा आनी ज्यो घडण्यो घडटात तातूंत आमकां जायते पावटी दुबाव येतात. कितें जाता संवसाराचें, कितें चल्लां आमच्या ह्या संवसारान, आख्खो संवसार कुशीन दवरुया. आयज आमच्या कुटुंबांक भेटयल्लो दीस. इल्लोसो वेळ ओगीच रावात, हांवूय ओगी रावतां थोडोसो वगत. तुमच्या घराब्यान भितर सरात. होच प्रश्न जरी तर विचारलो, मनशाचो पूत येता तेन्ना ताका तुज्या घराब्यान, तुज्या कुटुंबान भावार्थ मेळटलो असो तुका दिसता? चिंत. हेचो जबाब म्हाका नाका, हो जबाब तुमकां. इल्लोसो वेळ ओगीच रावया, चिंतया. मनशाचो पूत जेन्ना येतलो तेन्ना ताका तुज्या कुटुंबान भावार्थ मेळटलो असो तुका दिसता? परतून येवया. तुमच्या कुटुंबांतल्यान घडये तुमी एक पासय मारली आनी पडेलां आसतलें. थोड्यांक दिसलां आसतलें वय आमच्या कुटुंबान भावार्थ आसा, आमी मागण्यांत थीर आसा, आमी एकामेका सवें वागणूक जी आमची आसा तातूंत भावार्था प्रमाणे पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे चलता. देवाक आर्गां दी जरी तर हे भाशेन आसा जाल्यार. घडये थोड्यांक उरफाटें दिसत, आमच्या घराब्यान कितलेंय केल्यार कांयच जायना, कोण सुदरना, आमी एकामेका सवें बरे भाशेन जियेना, रेस्पेत मान उणो जाल्लो आसा. आनी अकस्मात जरी तर आतां मनशाचो पूत येयलो जाल्यार आमी सांपडटलीं सगळीं. बरें ना, अशेंय घडये दिसलां आसतलें. कितेंय दिसो, जे भाशेन तुमकां दिसता तुजें घराब्याचें चित्र आसा त्या प्रमाणे सेरमांव आयज तुमी जण एकल्यांनी तुमकांच सांगचो. हांवें सांगपाची गरज ना, कित्याक एक एकल्याचो घराबो एक एक भाशेन आसा. पूण थोडीशीं चिंतना आयच्या ह्या देवाच्या उतराचेर. हाच्या पयल्या वाचपान आमी सुटकेच्या पुस्तकांतलें आयकलां. आनी सुटकेच्या पुस्तकान आमी आयज जें आयकलां तें इज्रायल पोरजा एक फामील कशी, एक कुटुंब कसो तांकां देवान इजिप्तांतलीं गुलामांतलीं भायर काडलेलीं आनी ही पोरजा चलत चलत वेताली भासायल्ल्या देसा वाटेन. आनी भासायलेल्या देसा वाटेन वेता आसतना वाटेर आनीक जायतो दुसरे तरेचो लोक आसा, दुसरीं कुटुंबां आसात. म्हणटच चलता आसतना वेता आसतना थोडे पावटी ज्या गांवांतल्यान ते वेतात, पासार जातात, थंयसरले लोक थंयसरले ट्रायब्स जे आसात ते तांकां अटॅक करतात, एटॅक करतात. वो थोडे कडेन त्या गांवांत आपणाक भितर सरूंक जाय जाल्यार इज्रायलीत आसात ते आपूण झूज मांडटात. आनी अशें चलता आसतना हे अमालेक वा अमालिकीत जे आसात ते तांचे लागीं झुजारी आसात, ते झुजपी आनी ते आपणाच्या दुस्मानाक मारून उडोवपी. इज्रायला लागीं फौज ना, ते आजून पासून चलता थंयसरूच आसा. आनी वेता आसतना ह्या अमालिकितांच्या गांवांनी पावले तेन्ना हे अमालिकीत आपणाक काबार करतले, इज्रायल नाच जातलें, हें जावपाचें आसा. आनी त्याच बरोबर आमकां थंयसर भितर सरूंक जाय हें मनान दवरून मोइजेसान जोशुआक धाडलो मुखार, चल मुखार सर, तूं सेनापती हे फौजेचो. हो फौज ना आमचे लागीं पूण हे परजेचो, तातूंतल्या थोड्या जाणांक वेंचून काड आनी वच झुजूंक. आनी ते झुजूंक गेले. आनी ते झुजपाक वेता आसतना मोइजेसान दुसरो भाग घेतलो. मोइजेस वचूंक ना झुजपाक, पूण देवाचो दांडो जो आसा, ज्या दांड्या वरवीं उदक दोन वाटेन केल्लें, ज्या दांड्या वरवीं फातरांतलें उदक भायर काडलेलें, तो दांडो घेवन, देवाचो दांडो म्हणून मोइजेसान म्हणलें तो घेवन हांव देवा कडेन संपर्क सादतां, वो देवा कडेन कनेक्टेड रावतां.
आनी तेंच आमी आयच्या वाचपान आयकलां. मोइजेस आपल्या हातान जितलोय पासून तो दांडो वयर दवरता तेन्ना इस्रायलाची फौज म्हणजे जोशुआची धाकटीशी फौज जी आसा ती जिखताली. आनी जेन्ना ताचे हात कांसार जाताले आनी सकयल देंवताले तेन्ना इस्रायलाची फौज जी आसा ती हारताली. म्हणटच जैत आनी हार दोनूय आसात. आमच्याय गोराब्यांनी हें जाता. जायते पावटी आमी जैतांत आसा, सगळें बरें चलता आनी आमी खुशाल आसा, जैत आमचें. जायते पावटी हो देवाचो दांडो आसा तो आमच्या जिवितान आमच्या गोराब्यान सकयल देंवलेलो आसा आनी आमचें कुटुंब हारता. एकामेकाक पळोवपाक आमच्यान जायना, एकामेकाक समजूंक आमच्यान जायना, एकामेकाक आमी उतरां नाका जाल्लीं वापरता, एकामेकाचेर राग धरून रावता. जायते पावटी वेगवेगळीं कारणां जावं भाटांक लागून, दुडवांक लागून हें सगळें चलता आसतना आमी हारता कित्याक देवाक आमी सकयल देंवयला. आनीक एक वस्त ह्या वाचपान आमकां बरीचशी दिश्टी पडटा ती जेन्ना मोइजेस थकतालो, ताचे हात देंवताले तेन्ना आरोन आनी हूर हे दोग जाण खेरीत भाशेन वेतात आनी मोइजेसाक आदार करतात. मोइजेस फुडारी आनी फुडारी कसो ताचे हात थकता तेन्ना पयलो तांणी ताका फातर तयार केलो, ताचेर तो बसलो. पूण हात वयरूच दवरून हात जेन्ना देंवताले तेन्ना एकलो उजवे वाटेन एकलो दावे वाटेन ताच्या हाताक धरून रावले. आनी हे भाशेन इस्रायलाची परजा जैतीवन जायत वेताली. हें आमी आयच्या पयल्या वाचपान आयकता. भाव भयणीनो, आमच्याय गोराब्यान आमकां ह्या मागण्याची, ह्या झुजाची आनी ह्या झुजान एकामेकाच्या हातांची ते धरून वयर काडूंक बो करून जेन्ना आमच्या कुटुंबाचो वडील आनी आमच्या कुटुंबांतलीं थोडीं जाणां जेन्ना झुजतात आमच्या गोराब्या पासत तेन्ना तांचे हात घट धरूंक. आनी हात घट धरप म्हणल्यार जें कितें चुकीचें आसा, अनितीचें आसा तें कुशीन काडप आनी जें कितें सारकें आसा, सत आसा तें फुडें व्हरप. आमी एकामेकाचो हात दवरता. जरी तर कितें आमी चूक आहा थंयसर एकामेकाचो हात दवरता जाल्यार तें सारकें न्हू. आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलू तिमोथाक चीट बरोवन सांगता आनी उगडास केला तिमोथाक खेरीत भाशेन तूं ल्हान भुरगो आसतना तावन पवित्र पुस्तक शिकून आयला आनी पवित्र पुस्तक शिकून आयला जाल्यार जें कितें तूं पवित्र पुस्तकान शिकला तें सांबाळ. तिमोथाक बिस्प कसो विचून काडलेलो एफेसाचो जाल्यार तेन्ना तुज्या हातान जें कितें दिल्लें आसा राखूंक तें सांबाळ, हो भावार्थ सांबाळ. आनी हें सांबाळपाक देवाचें उतर सगळ्या वस्तूंचेर उजवाड घालूंक, जंय चूक आसा त्यो चुकी काडून दाखोवंक लोकांक, जे कोण निटायेर ना वांकडे चलतात तांकां निटायेर हाडूंक हें देवाचें उतर उपकारता, तें वापूर. हें भाग्यून पावलून तिमोथाक सांगलें. कित्याक सगळें देवाचें उतर पवित्र पुस्तकान जें बरयल्लें आसा तें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे बरयल्लें आसा. म्हणटच आमच्या कुटुंबांक भाव भयणीनो जरी तर वाट जाय जाल्यार आमकां पवित्र पुस्तक आमच्या हातान दिल्लें आसा आनी देखूनच पवित्र सभा मागता वाच तुज्या घरान. भुरग्यांक धाकटी आसतना तावन शिकय हें देवाचें उतर वाचूंक, नियाळूंक आनी तें आपल्या जिवितान घालूंक. कित्याक ह्या उतरा प्रमाणे तुमचेर, तुमच्या गोराब्याचेर जे कितें आताक येतात, आक्रमण येतात, वायट येता तांचेर झुजूंक तें उपकारता. भाव भयणीनो, ओनीत आमी जायती पडयता, आमचे भायरूय पडयता आनी आमच्या गोराब्यांनी भितरूय पडयता. जायते पावटी हे अनितीचेर आमी आमचो ताळो उबारता. थोडीं जाणां बाबडीं कोणशाक पडून रडटात, थोडीं जाणां दुसऱ्यांक सांगूंक शकनात, घरचें आसा तें भायर घालपाक जायना. बो करून आमच्या कुटुंबांनी जेन्ना आमचीं केस्तांवां जातात आमी एकामेकाक बोगसूंकूच तयार ना, आमी एकामेका लागीं जें दायज आसा तें बरे भाशेन वांटूंक तयार ना आनी आमचीच आशा जेन्ना वयर चडटा तेन्ना थोडीं जाणां ओगी कोणशाक बसून रडटात, सांगूंकूय जायना कोणाक. जाल्यार असल्या वेळार देवाक उलो आमी मारता. भाव भयणीनो, आयज आमकां ही विधवा हिची देख दिल्या आनी हो नितीदार जेजून खूद आपल्या उतरांनी ताका म्हणलो खोटो नितीदार. तो फकत दुडवांचेर वो आपणाचे पदवेचेर बसलेलो आसा. देवाची ताका भिरांत ना आनी मनशाचीय भिडाना, कोणाक कॅर करना, परवा ना कोणाची. जाय तें कर तुका, म्हाका जाय तुवें नीत कोत्तलो, म्हाका नाका थिंगा ओगी रावतलो अशें म्हणपी हो नितीदार. तेच बरोबर हो नितीदार हुशार म्हूण कळटा. तो कितेंय आपले निर्णय दिता ते सारके निर्णय दिवपी.
जरूय तो सिलेक्टीव चूज करता, आपणाक जाय थिंगा सारकी न्हीद दिता आनी नाका थिंगा ओगी रावता. तर असल्या वेळार ह्या नितीदाराशी जो आपले वागणुकेन खोटो आसलो ताचेशी ही विधवा परतून 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 वेता, मागपाचें सोडिना. आनी शेकी हो नितीदार एके भाशेन कांसार जालो. जरी तर तिका हांव न्हीद दिना जाल्यार ती येवन येवन म्हाका सतायतली. घडये तिच्यान पयशे दिवपाक जायना, विधवा ती, तिचे लागीं घडये दुडू ना आनी देखूनच घडये तो केस घेयना आसलो तिची. पूण जेन्ना ती परतून परतून येता आनी आपलें मागणें चालूच दवरता, थिराय सांबाळटा, तेन्ना तिका न्हीद दिवंक तो मुखार सरलो. भाव भयणीनो, जेजून ही वपार आमकां कितें सांगल्या, ह्या नितीदाराक आनी देवाक सोर करूंक न्हय, त्या नितीदाराक आनी देवाक सोर करूंक जायना. पुण्याच्या शुभ वर्तमानाची सुरवातेकूच आमी आयकलां तशें शिसांनी सदांच मागणें करचे आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून तांकां अशी एक वपार सांगली. तर हे वपारीचो हेतू आमी मागण्यांत थीर रावंक. गोराब्यांचे प्रश्न आसात, गोराब्यान जायतें वयर सकल जाता, मागण्यांत थीर आसांक काय आमी? मागण्यांतल्यान आमी आमच्या प्रश्नाक सुटावे करूंक शकनात काय? आमी एकामेका बरोबर बसून बरे भाशेन एकामेका लागीं उलयलीं, एकामेकाक आयकलें जाल्यार आमच्यान प्रश्न सुटावे करूंक जावचे ना काय? आनी जरी तर आमच्यान अशें करूंक जालें जाल्यार आयच्या दिसाचो प्रश्न, मनशाचो पूत येता तेन्ना तुज्या गोराब्यान ताका भावार्थ मेळटलो असो तुका दिसता? हें जावपाक शकना काय? भाव भयणीनो, हो भावार्थ आमच्या गोराब्यान आमकां मेळटलो जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचो कुटुंब फुडें व्हरता. आनी जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी हो भावार्थ मेळ्ळो, एक एकल्याच्या कुटुंबान भावार्थ मेळ्ळो, तेन्ना आयच्या शुभ वर्तमानाचो प्रश्न, मनशाचो पूत येता तेन्ना संवसारान भावार्थ मेळटलो असो तुमकां दिसता? कितेंय जावं, कोणूय येवं, कितलेंय जावन देवाच्या नांवान उलोवं आनी आपणा लागीं देव उलयला म्हूण सांगूं, कोणाक सपनां पडूं आनी आमकां वांकड्यो वाट्यो त्यो दाखोवं, आमी सांडची ना. तेन्ना संवसारान भावार्थ मेळटलो. तर ह्या पासत थीर रावुया, मागण्यान देवा लागीं थीर रावुया, एकामेका लागीं थीर रावुया आनी पवित्र पुस्तकांतली शिकवण एकामेकाक दिवन पवित्र पुस्तकाचे शिकवणे प्रमाणे आमी आमचें कुटुंब सांबाळुया. सगळीं उबी रावुया. सतमंता देवा, सोरपदुदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंच काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेल्यान ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, पितांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सतमांता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान भावार्थान देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी दर एका कुटुंबाचो हुस्को काळजांत दवरून आपल्या गवळीक मुन्यारपणांत देवाच्या उतराचेर बांदलेले गोराबे घडून हाडूंक बारी वावरूंक तांकां कृपा देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा, ही मागणी आय. सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका कुटुंबाच्या बरेपणा पासत वावुरतना कुटुंबीक जिवितां आड येवजण्यो काडिना जावंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा, ही मागणी आय. इगोर्स मातेन दिलोली काजाराच्या संस्काराची शिकवण आपल्या कुटुंबीक जिवितांत वेव्हारांत घालून
दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांत कुटुंबीक जबाबदारेन आनी विस्वासी मोगान थीर रावूंक कृपा आनी बल देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी आय. वेगवेगळ्या कारणांक लागून कुटुंबीक जिवितांत तुफान उपरासलोल्या गराब्याच्या वांगड्यांनी उक्ते मनान बोगसोण्याच्या काळजांत आनी समजिकायेन एकठांय येवंक काजाराचो संक्रामेंत राखूंक आनी सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी आय. तुमची जण एकल्याची खासगी मागणी ह्या वेळार तुमच्या घोराब्या पासत तुमच्या कुटुंबा पासत देवा मुखार दवरात. सर्गीचे मोगाळ बापा आमच्या दर एका कुटुंबाचो तुका हुस्को आसा मोग आसा आनी तुजी भासावणी आमचे सवे तूं सदांच पाळटाय. आतांच तुजे मुखार दवरल्यान ती मागणी दयेन आयकून घे आनी तुजे कुशी प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38 C23. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेच पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक पांय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbaraco सर्वेस्पोर तूं स्वर्गांनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराची नांवी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोर गोठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा तुवें आमकां सोडली सोब्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावेर सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या गोराब्यान जण एकल्याक आमकां जबाबदारी दिल्ली आसा आनी आमचो गोराबो सदांच जैतिवंत जावंक आमकां जण एकल्याक पडलेलें आसूंक जाय. देखून इल्लोसो वेळ आनीक एक पावटी ओगीच रावया. तुज्या गोराब्या पासत तुवें कितें करपाक जाय, तुज्या गोराब्या पासत खंयचें वायट तुवें सोडून दिवपाक जाय आनी खंयचें बरेंपण तुवें घेवपाक जाय. इल्लोसो वेळ ओगीच राव आनी देवा लागीं कृपा माग. आनी आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा पासत मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर.
देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
मनशाचो पूत आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुट्यांची ओदीक ओदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. अशें बसुया. आयज साद्या काळाचो 29वो आयतार आनी आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या तरणाट्यांनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. गेल्ल्या आयताराचें दान जालें 29,340 रुपया. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयले मीस 6:30 वाजता आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल, दुसरे मीस 8 वाजता सेंट विन्सेंट डे पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी, तिसरे मीस दोतोनीच्या भुरग्यांचे आनी मिसा उपरांत दोतोन. समुदायांची जमाती ह्या सुमानांत हे भाशेन जातल्यो. 16 ऑक्टोबराचे आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय दाबोली रेंद्राबाट 5:30 वाजता फ्रांसिस्को गामा हाच्या घरांत. 18 ऑक्टोबराचे होली फॅमिली समुदाय नाकेळी 7 वाजता रॉकी वाज हाच्या घरांत. तशेंच 18 सांताक्रूज आनी मिनीन जेजूस समुदाय सांजेर 5 वाजता जुली डिकोस्टा हांच्या घरांत. 23 सांतान समुदाय माटवें दाबोली 6 वाजता क्रिस्तिना गामा हांच्या घरांत. आनी 3 नोव्हेंबराचे आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल 6:30 वाजता डॅग्मा पेरीस दे सिल्वा हांच्या घरांत. आनीक एक पावटी उगडास करता आनी उलो मारता. ह्या समुदायाच्या जमातींनी सगल्यांनी वांटो घेवचो, भो करून हे पावटीक आमची फेस्ताची परब, आमच्या पात्रोणाची परब कशे भाशेन मनोवची, कितें जावचें हाचे विशीं थोडेशें डिस्कशन तुमच्या समुदायांनी करपाक लायलेलें आसा. सगल्यांनी वांटो घेवचो आनी तुमचें मन आमकां कळोवचें. भाव भयणीनो, नोव्हेंबराचो म्हयनो लागीं येता आनी 2 तारखेर आमी सिमितेरीन मीस करतले. आमी सिमितेरीची साफाई करपाक चालू केल्लें आसा. तुमचे जे घरच्यांचे फोंड आसात ते येवन तुमी ह्या दिसांनी निवळ करचे. जायत्या फोंडांचेर जायतीं झाडांय बीन वाडलेलीं आसात. जण एकल्यान आपआपल्या घरच्यांच्या फोंडाची जबाबदारी घेवची. एक चोत्राय धरची. 1 तारखेर सांजेर 6 वाजता सिमितेर बंद जातली. 1 तारखेर नोव्हेंबराचेर सांजेर 6 वाजता सिमितेर बंद जातली. त्या पयलीं तुमचे फोंड निवळ करपाचे आसात वा फुलां घालपाचीं आसात ती ताचे पयलीं येवन करची. तुमी जरी तर फोंड डेकोरेट करपाचें चिंतल्यात जाल्यार प्लास्टीक कितेंच वापरचें न्हय. आनीक एक पावटी सांगता, प्लास्टीक कितेंच वापरचें न्हय. तशेंच वाती फोंडार व्हरून लावच्यो न्हय. वाती लायतात त्यो आमचे मेल्लीं भाव भयणां आसात तांकां कित्याकूच उपकारचें ना. आनीक तें मेण जें मातयेन पडटा, आमचे मातयेची क्वॉलिटी मागीर पिड्ड्यार जाता. ह्या पासत तुमच्यो वाती ज्यो आसात त्यो तुमी फोंडाचेर व्हरून लावच्यो न्हय. थंयसर एक ट्रे दवरलेली आसा, ते ट्रेयान तुमी वाती लावपाक जाय अशें तुमकां दिसता जाल्यार त्यो थंय लावच्यो सगल्यो, पूण फोंडाचेर वाती लावच्यो न्हय. आनीक जेन्ना फोंडाचेर वाती लायतात हें सांगपाक घडये गरज ना, पूण सांगपाक पडटा. कित्याक ते रॅपर्स जे आसात वातींचे आनी हेर दुसरे आसात तांकां जागो डस्टबीन आसा तातूंत. सिमितेरीन न्हू वा सिमितेरीच्या कंपाउंडाच्या भायरूय बीन न्हू. आनी बांय जी आसा ती आडांक घालपाक, तातूंत आमचो कचरो आनी आमी जे फुलांचे वाज दवरता ते सुकल्यात ते घालपाक न्हय. मातशें हाचे विशीं चोत्राय धरची. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणां पासत हो निमणो जागो ताका आमी रेस्पेतान मानान बरे भाशेन लेखुया. तशेंच तुमी जे कोणें नीश घेतलेले आसात तांची मातशें मेंटेनन्स आसा तें मातशें तुमी पळोवन घेवचें. थोडे पावटी ते मोडलेले आसात वो मातशें एर येयल्ली आसा, तें कांयच पडलेलें ना आनी मागीर तीं हाडांय भायर सरपाक शकता. जे कोणें हाडां निवळ करपाक लायलेलीं आसात तीं थंयच जाय तो वगत दवरची न्हय. मातशें चोत्राय धरची. जायतीं सुणीं आसात हांगासर आमची सार्वजनीक सुणीं, तीं सिमितेरींनी बीन वयता केन्ना केन्ना मागणें करपाक ह्या मेल्ल्यां पासत, कित्याक आमी येयना देखून. आनी तेन्ना तांकांय बीन हें टेम्पटेशन येवपाक शकता हीं हाडां उबारून व्हरपाक.
ह्या पासत तुमच्या घरच्यांची आडां जेन्ना तुमी मागतात आनी ती निवळ करून घेतात रोखडेंच इमिजिएटली वेळ विबाडी नासतना तांकां निशान बंद करून दवरची. पंचायतीची कळवणी. आयज ऑर्डिनरी ग्राम सभा 9:15 वाजता सुरू जातली. सगल्यांनी जाता ते भाशेन भाग घेवचो. आयज खेरीत भाशेन नेवी NOC फॉर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स हाचे विशीं भासाभास जाता. तशेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कमिटीज, ज्यो कमिटीज जातून आमी तितून इलेक्शन करपाक नाका. आमी म्हणल्यार जीं वोटर्स आसात तांणी तातूंत भितर सरपाक मागतलो तुमचे लागीं जण एकल्यान एक तरी कमिटीन भितर रावचें आनी हे भाशेन आमचो गांव सांबाळपाक तुमी मुखार रावचें. भोव करून तरणाट्यांक म्हजो उलो आयज सगळ्या तरणाट्यांनी ह्या जमातीक वांटो घेवचो. आयज आमची पॅरिश यूथ मिटींग आसली ती आमी कॅन्सील केल्या. मुखार वयल्या तुमकां हो चान्स मेळपाक हे ग्राम सभेन वांटो घेवपाक. तर सगळ्या तरणाट्यांनी ह्या ग्राम सभेन वांटो घेवचो आनी वेगवेगळ्यो कमिटी ज्यो आसात तातूंत तुमी भितर सरची. तशेंच आयज हावस टॅक्स आनी लायट टॅक्स जें वाडपाचें आसा ताचे विशीं भासाभास जातली. तुमी सगल्यांनी हे ग्राम सभेन वांटो घेवचो. दुसरी आनीक एक कळवणी आसा पंचायतीचीच, जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग फुडल्या आयताराक ठरयिल्ली आसा. ती BMC रिकॉन्स्टिट्यूशन करपाक. पूण आयज सगल्यांनी जाणा जावचें BMC आहा ती वन ऑफ द वेरियस कमिटीज. आयच्या अजेंडान ती आसा. देखून वचून थंयसर मागचें. फुडलो आयतार आनीक एक पावटी नाका, आयजूच करपाक जाता. आनी हाचे विशीं आमी माहिती काडल्याय बीन ती आनीक एक स्पेशल मिटींग आपोवपाची गरज ना. ही ग्राम सभा ऑर्डिनरी ग्राम सभा आसा तातूंत ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ BMC म्हणल्यार बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी ती आयज जावपाक जाय. ह्या पासत ग्राम सभेन तुमी होय मुद्दो मुखार घालचो. आमची चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब इन कोलॅबोरेशन विथ नेचर क्लब ऑफ गोवा कॉलेज ऑफ होम सायन्स वेस्ट कलेक्शन ड्रायव्ह घडोवन हाडटा. आदी तांणी केला आनी आतां परतून आनीक एक पावटी 20 तारखेर ओतुंबराचे ब्रेस्तार आनी 21 तारखेर शुक्रार हे 2 दीस तुमचे वेस्ट जे आसात ते घेवपाक ही आमची तरणाटी रावतली. सांजेर 4 ते 6 वाजता तुमी हाडून तुमचे हे वेस्ट जे आसात जावं कंप्युटराच्यो वस्तू वो बॅटरी असलें जें कितें आसा तें तुमी हाडून दिवपाक जाता. मातशें चोत्राय धरूंक लायल्या. नो ट्यूबलायट्स, नो बल्ब्स, नो CDs आनी नो कॅसेट्स. म्हणटच ट्यूबलायट, बल्ब, CD आनी कॅसेटी त्यो तुमी हाडून दिवच्यो न्हय. पूण वेस्ट हेर दुसरो आसा तो 20 तारखेर आनी 21 तारखेर हाडून दिवचो. सगळीं उबी रावया. निमणो आशिर्वाद घेवचे पयलीं आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. आल्त चिकाली तेरेजिना रॉड्रिगीस, रेजिना मुंदी रेजिडेन्सी नमिशा पिंटो, दाबोलीं व्हडलेंबाट मारिया जोकिना गामा, आल्त दाबोलीं वालीस सायड आगोस्तीन फारिया, आल्त दाबोलीं बिहायंड NSD कॉनरेड कुतिनो, आसोय आंतोनेत्ता सिल्वेरा आनी देवसाग्रान आग्नेलो डिकोस्टा ह्या गोराब्यांचेर सायबीणमांचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गायन घेवया E12 पेज नंबर 84 E12.